दनपारची न्हू 12:30 जाल्ली आसा आणि एकदम कडक अशें वत आसा. सो हे गायज, तर आयचो व्हिडिओ दनपारा असो स्टार्ट करता आणि तुमकां कळत आसतलें की आमी पोरसान आसा म्हणून. सो आयज लेट अशें झाडांक उदक बीन घालप जाला. म्हटल्यार मम्मी जस्ट नाव येयल्या शेतांचो आनी झाडांक म्हणपा लागली उदक बीन घालया. आनी तेज्या भायर तुमकां आयज हांव कितें तरी स्पेशल अशें दाखोवपाचें. तें म्हटल्यार न्हय, आमच्या पोरसान मिरसांगो लागूंक स्टार्ट जाले हे पळयात. आणि केदी मोठी मिरसांग आसा, भरपूर लांब सामकी. आणि काडूंक जाय ते म्हाका आतां. तुमकांय म्हटलें दाखोवया की केदे मिरसांगो लागले ते. हे पळयात, बरे मोठे मोठे मिरसांगो लागले. अरे येयली सुद्दां ही पळयात. जाले ते प्रॉपर म्हणटात तशें. अशें तुटूंक लागले म्हणजे कळोंक जाय मिरसांग जाली म्हणून. आनी बरी लांब आसा सामकी. हे पळयात, बारीक बारीक सुद्दां आसा तिका. आणि बारीक बारीक फुलां सुद्दां फुल्ल्यात. म्हटलें आतां बरें बरें लागतले मिरसांगो. तेज्या भायर हांगसरूय आसा, इकाय बीन भरपूर बरें लागले मिरसांगो. ते बीन घोसान सामके. हे पळयात आं, दाखयता. हे पळयात, घोसांनी लागले सामके. हे पळयात, हे पळयात. अशात तरेन ही आतां काडूंक जाय म्हाका. आनी हांगसर आमी रुजत घातलेले मिरसांगो न्हय, बट सामके तेश मॅच जाल्ले आसा. कांय नात भितर आतां म्हणटा तशें. आनी एक दाखयता तुमकां. म्हाका न्हय, म्हाज्या एका सबस्क्रायबरान झाड दिल्लें अननसाचें, आनी तेका अननस धाकटो लागूंक स्टार्ट जाला. ओ पळयात, पिंक कलर, म्हणजे जस्ट शोभेचें झाड हे. हे पळयात, अशे तरेन. बाकी फुलां बी तसले कांय ना, खावपाचे अननस न्हू ते, जस्ट हेचे. आनी हांगसर न्हू गुलाब फुल्ला, कितलो फुल्ला पळयात एकदम. हो सेपरेट आसा, हो सेपरेट आसा. हो भरपूर फुल्ला सामको. तर अशा तरेन एकदम कडक अशें वत आसा. आनी मम्मी ती पळयात थंय झाडांक उदक घालता. आनी तेज्या भायर हांगसर ही पळयात धवी फुलां फुल्ल्या. ही पळयात. आतां हांगसरूय घालूंक जाय. हांव ते म्हणसर मिरसांगो काडून घेतलें. हे पळयात. आनी वता पयलीं मातशी घरान वयतली, कारण एकदम कडक अशें वत आसा. हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळच्यान न्हय कांय व्हिडिओ बीन करूंक ना. आयचो व्हिडिओ खूब लेट असो स्टार्ट करप जालो. आनी तेज्या भायर सद्या झाडांक उदक बीन घालप चालू आसा. आतां थोड्याच वेळान हांव मिरसांगोय बीन काडून घेतलें. आनी हेच्या पयलीं जो व्हिडिओ केल्लो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलेलें की आमी मडगांवा बीन वयतली म्हणून. तर काल आमचें मडगांवा बीन वचप जावंक ना, कारण पॉसिबल जावंक ना वचो. म्हटल्यार भायर सरकूच पॉसिबल जायना जालें. तेका लागून ऑर्डर आयज आमी म्हणटा तशी पोस्ट केल्ली आसा. खुबश्यो ऑर्डरी पोस्ट केल्या. सो फुडें हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करतलेंच म्हणटात तशें. म्हटल्यार कितें कितें आसलें ते ऑर्डरीन ते तुमचे बरोबर शेअर करतलें. सगळ्यान पयलीं मिरसांगो काडून घेता आनी तेज्या मागीर कालचो व्हिडिओ जो आसा न्हू तो मागीर फुडें कंटिन्यू करता. तो मागीर तुमी पळोवन घेया, कारण एकदम कडक अशें वत आसा. आनी 12:30 म्हटल्यार भरपूरूच वत, तुमकां खबरूच आसतलें. तर कडक वता पयलीं हें सगळें काम करून आमी घरान वयता. हालींच्या दिसांनी न्हय म्हणटा तशें झाडांक उदक बीन घालप लेटूच अशें जाता दनपारचें चडशें, कारण मम्मी शेतान वयता न्हय तेका लागून.
मिरसांग जाई तुका जाई हय पयात आमचं गणू 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 मिरसांगो काढूंक दिना गणू मस्ती करत जा गणू चल सद्या म्हाका न्हय हे पळयात इतले मिरसांगो गावल्या आणि तेज्या भायर न्हू हांगसर भरपूर असो वसूत आसा मिरसांगांचो हो पळयात घोसांनी सामकी लागल्या ही मिरसांग आणि बरें जाल्या मिरसांगो तेजे हे पळयात अशें इजिली येता न्हय म्हणजे ते ऑलमोस्ट जाले हे पळयात आतां बाकीचे जेन्ना लागूंक स्टार्ट जातले न्हू तेन्ना मजा म्हणटात तशें पळयात आणि एक मिरसांग न्हू भरपूर मोठी जाल्या आतां ही मिरसांग पळयात भरपूर मोठी जाल्या सामकी आणि जी पोरसान आपल्या अशें मिरसांगो बीन लायता न्हय तेंकांच खबर आसता हेजी मजा कितें ती म्हटल्यार तुमच्या हातीन तुमी लाया आणि तुमच्या हातीन तुमी अशें जाल्या उपरांत काडा हेजी मजा न्हय वेगळीच आसता म्हटल्यार बाजारांसून जे तुमी विकत हाडटा पळयात तेज्याकून हेची मजा न्हय खूब वेगळी आसता म्हाका तर हेजी मजा खूब आवडटा म्हणटा तशी सो अशाच तरेन सगळे मिरसांग आमचे काडून घेवया आमी आणि मिरसांग न्हू घोसांनी लागपाक जाय सामकी मम्मी उदक घालता झाडांक त्या म्हणसर हांव सगळे मिरसांगो काडून घेतले खूब आसा सकयल सकयल न्हू भरपूर आसा हे पळयात खूब आसात तिका हे जे आसा ते हांव दवरतले मातशे मोठे जाल्या उपरांत काडटले आणि जे मोठे मोठे आसा न्हू ते काडून घेतले हांगसर मोठे आसात मातशे मिरसांगो मोठे म्हटल्यार अशे तरेन मोठे आहे पळयात तुमकां उदकाचो आवाज येतलो मम्मी झाडांक उदक घालता तेजो ये देखो एका सायडीतले म्हाजे काडून जाले आतां हांव येयला दुसऱ्या सायडी म्हटल्यार मिरसांगेच्या दुसऱ्या सायडीन येयला कारण त्या सायडीनसून म्हाका काडूंक गावना तेका लागून हे पळयात हांगसर अशे आसात म्हटल्यार ह्या सायडीन येवया आणि हे काडून घेवया नाल्यार कितें जाता जाणा पिकोवन वयतले हे पळयात ह्या सायडीन पळयात मोठे मोठे आसा सामके सो हे मातशे कॉर्नराक पडटा हांगसर हे पळयात ह्या सायडीन खूब आसले लागलेले नाल्यार अशें न्हय पिकोवन वयता जशी की रेड कलर जाली न्हू आयदन हाडूंकूच ना हांवें ह्या सायडीन त्या सायडीनूच उरलें आयदन हांगसर पळयात हांगसर आणि हे तुमकां खबरूच आसतलें म्हाज्या फाटल्यान जे आसा ते मम्मीन न्यू साडयो बांदल्या कारण भितर कोण येवंक जायना म्हणून आणि झाडां खावपाक जायना म्हणून जालें काडून म्हाजे मिरसांग हे पळय पोनाक इतले मिरसांगो आसना दिसत ना हे पळयात भितर खूब आसात ते मिरसांगो तरी हांव बँड जावन म्हणटा तशें काडटा तरी चुकून खंय तरी उरले जाल्यार उरले सो बारीक हांवें दवरल्या कारण ते मागीर काडटले आमी मोठे जाल्या उपरांत तेका लागून थोडे दवरता न्हू मम्मी आणि फ्रिजानूय मिरसांगो भरपूर आसा ते पयलीं काबार जावपाक जाय तेका लागून हे थोडे हांव दवरतले आणि मागीर काडटले चला जालें पडली मिरसांग पडली काडून घेतले हांवें आणि मदीं मिरसांगो दवरले हे पळयात आसूं न्ही म्हटलें कारण फ्रिजांतलें सोंपोंक जाय न्हू तेका लागून आणि हांगसर एक मिरसांग पडली ही पळयात चला एक घेवन हांव वयता म्हणटात तशें हे पळयात हाडले हांवें आतां हांव घालता आयदनां कितके बरे गावले पळयात भरपूर गावले काडले हांवें थोडे फारशे मिरसांगो थोडे फारशे म्हटल्यार
इतले गावले पळयात. बाकीचे 2 दिसांनी बीन जातले म्हणटात तशें. 2-3 दिसांनी जातले. आणि एक थंय आसा मिरसांग तिका पळयता जालें जाल्यार काडटा. हांगसर एक आसा मिरसांग ही पळयात. पण हिका कांय दिसना अजिबात म्हणटात तशें. आनी सगळी कडेन मिरसांगो लायले आमी हे पळयात. हे लायनीन दिसता ते मिरसांगो आसा. तेजे मागीर हांगा मदीं मदीं टमाटाची ह्या झाडां. हे वांयग्याचे आसा. हेका जातले मागीर थोड्या दिसांनी वांयगे बीन लागूंक स्टार्ट. हिचे हांवें काडून घेतले आनी जालें. हे पळयात म्हणजे झाडांक उदक घालून मम्मीचे जालें. आतां ही जी आसा न्हू ती कट करपाक जाय. ऑलमोस्ट फुलोन फुलोन काबार जाली ती आतां. हिका बरी रोजां फुल्ले. कलर बरो दिसता. आनी मम्मी आतां थंय गेल्या. थंय झाडांक उदक घालता भायल्या सायडीन. मातशी धुतली बी सदां सारकी धुता ती. भायर भितर सद्दां म्हणटा तशी. तरी हे पळयात. चला आतां घरान वयता. आनी हेज्या फुडें न्हय कालचो ब्लॉग जो आसा तो कंटिन्यू करता. तो तुमी पळोवन घ्या. तो म्हटल्यार पॅकिंगेचो आसतलो. तो मागीर तुमी पळोवन घ्या. आनी तेच्या मागीर परत आसलो तसो हो व्हिडिओ कंटिन्यू करता. कितले जाले पॅकेट्स? 3 किलो न्हू. सो हे गायज तर सांजची 4:30 जाल्ली आसा. आनी आमी पॅच सद्या पॅकिंगेक बसल्या. म्हटल्यार काणकोणची जी ऑर्डर आसा न्हू ती पॅक करता. आनी तेच्या भायर आनिकूय 2-3 अशे ऑर्डरी आसा ते म्हटल्यार पॅक करून घेवया. फाल्यां परवा तरी ते पोस्ट करूंक जाय हे पॅच सद्या. आनी काणकोणची ऑर्डर जी आसा न्हू ती मातशी डिफरंट आसा. म्हटल्यार उकडे तांदूळ बीन आसा. ऑलरेडी तुमकां सांगला हांवें. हे पळयात उकडे तांदूळ आसा, नाशणे आसा, मल्टीग्रेन आटा आसा. ते आजून आमकां मेळोंक ना मल्टीग्रेन आटा. म्हटल्यार आमी गिरणीचेर दिल्ले आसा. ते सांजचे मेळटाले. सो सांजचे मागीर गिरणीचेर वचून हाडूंक जाय ते. आनी हांगसर हांवें संजयाक अशे तरेन भरून दिला म्हटल्यार पॅक करपाक इजी वयता. आनी थोडो मसालो आमी ऑलरेडी पॅक करून घेतलेलो. फीश करी, गरम मसाला हे पळयात हांगसर अशा तरेन. आनी सद्या पॅकिंग चालू आसा ती उकडे तांदूळ, नाशणे आनी मल्टीग्रेन आटा. मल्टीग्रेन आटा मागीर येयल्या उपरांत ते पॅक करून घेतली. पण जे आसा सद्या न्हू उकडे तांदूळ आनी नाशणे ते म्हटल्यार पॅक करून घेवया. नाशणे जे आसा न्हू ते सुद्दां गांवठीच आसा. आनी उकडे तांदूळ जे आसा ते सुद्दां गांवठीच आसा. म्हटल्यार ज्योतीचे आसा ते उकडे तांदूळ. पळयात हांगसर न्हू संजयान अशे तरेन पॅकेट्स पॅक करून घेतले. 1 किलो तांदूळ म्हटल्यार टोटल 5 किलो आसा ते. आमी 1-1 किलो अशे पॅक केला. म्हटल्यार आमकां बॉक्सान पॅक करपाकूय इजी वयतले तेका लागून. नाल्यार हेवी जाता खूब न्हय एकीच कडेन केल्या उपरांत. आनी तेच्या मागीर हांगसर आसा ते नाशणे हे पळयात. हे गांवठी नाशणे आसा. हे पळयात दाखयता तुमकां. हे पळयात अशे तरेन. आनी थोडी पॅकेटां तेणी पॅक करून घेतली. बाकीचे आतां स्टार्ट आसा. आनी हांगसर आसा तो आमचो फीश करी मसालो. फीश करी मसालोय सांगला तिणी 1 किलो. हे पळयात गरम मसालो तिणी हालींच घेतला. म्हटल्यार रेगुलर कस्टमर आसा आमची ती. सो गरम मसालो घेतलेलो तिणी फाटल्या दिसांनी. आतां तिणी फीश करी मसालो सांगला 1 kg. आनी हे पळयात अशे तरेन चालू आसा हे पळयात पॅक करप. आनी सायड बाय सायड हे पळयात टायमींग म्हणटात तसो. चला पॅक जाल्या उपरांत मागीर डिटेल्सान दाखयता हांव तुमकां काणकोणची ऑर्डर कितें आसा ती. ओय 5:30 जाली. 5:30 करता. सो गाय 5:30 जाल्ली आसा. आनी ओवरऑल आमची सगळी पॅकेटां रॅप करून बीन जाली. फकत उरला ते मल्टीग्रेन आटा. ते आजून आमकां रिसीव जावंक ना. म्हटल्यार गिरणीचेर वदर खूब गर्दी आसली तेका लागून मातसो लेट जालो. आनी हांगसर आमचें खावप चालू आसा. ब्रेक म्हणून चिप्स खाता आमी. सो चिप्स खावप चालू आसा. जाली काय रॅप करून घेतली आमी पार्सलां. कोणाची मॅसेज येयली ऑर्डरीचे हे चालू दा. हे पळयात अशा तरेन आमी रॅप केले. दाखयता तुमकां कशे तरेन ऑर्डरी आमी रॅप केले. म्हटल्यार ही ऑर्डर हेवी बी आसा. बाय चान्स पडली फुटली जाल्यार कांय प्रॉब्लम जावचो ना. तेका लागून आमी ही रॅप करून घेतली. मातशी ओपन करतना त्रास जातलो रॅप सगळे ओपन करपाक. बट सेफ सायड म्हणून बरें आसा. हां इतले सो पळोवया आतां. आनी मदीं मदीं ना ऑर्डरीचे कॉन्टॅक्ट चालूच आसा. मॅसेजी येता टॉक 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 करून वॉट्सॅपाचेर. सो हे पळयात. आतां कसलो करता तूं? गरम मसालो
गरम मसालो रॅप करतात आणि आमसर घेऊन बसला चिप्स. हे पळयात अशा तरेन न्हू सगळे ऑर्डरी आमी रॅप करून घेतले, म्हटल्यार पडल्यार सुद्दां मागीर काय प्रॉब्लम जावचो ना, सो टेन्शनूच ना मागीर. हे पळयात सर असा करी मसाला अशा तरेन सगळे ऑर्डरी रॅप करप चालू आसा आणि थंय बाकी संजय मसालो बीन रॅप करून घेता. चडान चड रॅप करून घेतले पळयात. सो आनीकूय आतां ऑर्डरीचेर जस्ट नाव येयला ना, तें म्हाका बरोवन काडपाक जाय अशाच तरेन. चला जाली नाही सगळी पॅकेट्स आमी पॅक करून घेतली. ही पळयात हांगसर अशा तरेन ही आसा मल्टीग्रेन आटा, हे पळयात. आनी तेच्या मागीर ही सगळी म्हणटात तशी आतां हांगसर न्हय व्हडले अशे बॉक्स ना, तेका लागून अशेंच पॅक केला. आतां संजय हे सगळे ऑर्डरी घरा घेवन वयतलो आनी घरा पॅक करतलो. हे पळयात अशा तरेन. आनी हांगसर साहेब चाव पिता. 7:30 जाली.